गोंय सरकारा कडेन गोंयांतल्या तरणाट्यांक नोकरी दिवपा खातीर कसलीच सोय ना म्हूण तांणी घेतिल्ल्या शिक्षणाक किंमत उरिल्ली ना। कांय जाणांनी रीण काडून टॅक्सी गाडयो घेवन गोंयांत येवपी पर्यटकांक भाडी मारपाचो धंदो सुरवात केल्लो, मात थंयसर तांचेर अन्याय जावपाक लागला। अशीच गजाली सध्या गोंयांत घडपाक लागल्यात। वास्को शारांत विमानतळ, पोर्ट आसात, मात थंय येवपी पर्यटकांक तारांकीत हॉटेलांचो धंदो करपी लोकांनी गिरेस्त आशिल्ल्या टूर ऑपरेटरांच्यो बशी घेवन वास्कोन देवपी पर्यटकांक व्हरतात आनी गरीब मनीस जे टॅक्सीन भाडी मारपाचो धंदो करतात तांची भाडी नाशिल्ल्यान उपाशी रावपाची पाळी येयल्या। हॉटेलाच्यो बशी येवन पर्यटकांक व्हरतात म्हूण वास्कोंतले हे टॅक्सीकार चाळवल्यात। तांचे युनियन तांणी सरकाराक नोंदणी केल्या, मात तांकां भाडी मेळनात। हांगा पॅसेंजर आसता 300 आनी तुमी जर सगळे पॅसेंजर व्हरता जाल्यार आमी स्थानीक आसून आमकां कितें आमी उपाशी मारपाचे, भायल्यान येवन जोडून वचपाचें हांगसून? आमचे कडेन ना बस्यो, कालंगूटच्यो गाडी येता, कालंगूटचे गाडी सगळ्या सावथाचे नॉर्थाचे सगळे गांवचे गाडी येता। टॅक्सी आमी खंय हाडयता? आमी हाडयता फक्त बसी येता, तुमी 40 पॅसेंजर पण आमकां उरता कितें हांगा? ते गाडी येता सावथाचे नॉर्थाचे, ते फक्त हॉटेलाची लेटरां घेवन येता, पोलिसांचे वयता, पुलीस स्टॅम्प घेवन येता आनी आमची आपले गाडी घेवन वयता। GTC लेटर काय ना, फक्त ते हॉटेलाचे लेटर घेवन येता, CCTV काय ना। हॉटेलाचे लेटर हाडटा, पुलिसांचे वयता, स्टॅम्प घेता, हय लेटर दाखयता, गाडी घेवन येता। आमचे गाडी हयच सुटना, कांयच सुटना। आतां हेच्या फुडें तेंच्यांनी हॉटेलाचे लेटर हाडो, पुलिसांचे स्टॅम्प हाडो, पण जो पर्यंत आमचो एप्रूव्ह जायना तो पर्यंत आमी गाडी व्हरून दिवपाना। कितें जाता हेच्या फुडें आमचो एप्रूव्ह घेवपाकच जाय। हय आमचे युनियन रजिस्टर आहा पळय तो एप्रूव्ह घेवपाकच जाय, तेन्ना आमी कितें सांगतले, तूं 40 गाडी हाडटा, 40 व्हर काय 20 व्हर काय 10 आमी सांगतले। जो पर्यंत आमी एप्रूव्ह दिना तो पर्यंत आमी गाडी व्हरून दिवपाना। आमचो एप्रूव्ह जाता की आमी युनियन रजिस्टर केला गव्हर्मेंटान, आमी स्थायीक आसा पण आमचो युनियन रजिस्टर आहा, तेका आमचो एप्रूव्ह घेवपाकच जाय। जी रेट आनी GTTCची रेटीचेर आमी रेट मारता, सारकी चिपस्ट रेट आनी बेस्ट रेट। हीच जर रेट आतां ते म्हणटा थंयसून गाडी येता, सावथासून नॉर्थासून गाडी येता, ते येता वयता तांकां परवडटा कशें? ते कित्याक म्हूण येता? आमचे जर हांगसून तुमकां चीप नाका ते पयशे मायज कित्याक घेता तुमी गॅस्टां कडेन? आमी ती सर्वीस गॅस्टांक दिता न्हू, आनी चीप एंड बेस्ट सर्वीस दिता। आयज हिंगा तेंच्यांनी जे गाडी हाडल्या ते 6 गाडी हाडलेल्या, बसोवचें हें आसलें तेंच्या कडेन पुलीस स्टेशनार। सो आमच्या कडेन गाडी आहा आनी तेंच्यांनी 9 गाडी हाडल्या, 3 एक्स्ट्रा बशी हाडले। 6 बशीचें हें आसलें तेंच्या कडेन, ते 3 एक्स्ट्रा हाडले तेंच्यांनी। आयज आमची 100 गाडी आसा, आमच्या कडेन A to Z गाडी आहा, इवन बशी सुद्दां आमी हें करता। तुमी जर परमिशन कितें घेता, लेटर करता, ते आमच्या युनियन आमी वी आर ऑल रजिस्टर आतां रजिस्टर जाल्लेले आहा आमी। आमकां आमचो एप्रूव्ड घेवंक जाय तुमी। आमी लोकल आतां पळय 3 दिसान 3 बोटी फाटल्यान आमचो 1 नंबर क्यू काबार जाता। हेका कितें करतले आमी? आतां लोक सगळे आमकां विचारता। आयज तुमकां गिरायक कितले जालें? आयज गिरायक काय ना, एक गाडी सुटोवंक ना आमची आयज। सगळे गाडये 340 हें आसले, सगळे 9 बशी येयले तेंचे घेवन गेले ते। आतां आमी कितें करपाचें? म्हणजे पॅसेंजर बोटी तुमकां काय फायदो? आमकां कांयच फायदो जावंक ना, फायदो कांयच जायना। थंय डेली येतात आनी 2 बशी 3 बशी येवन येतात। आमी कितें म्हणून सांगपाचें? येता आनी लेटर दाखयतात। अरे आमी स्थायीक घेवचे, आमकां हक्क काय ना। मंत्री निलेश काब्राल गोंय पर्यटन महामंडळाचो संचालक आसतना गोंयांतल्या सगळ्या ऑपरेटरांची बसका जाल्ली, तेन्ना जो करार केल्लो ताचोय कांय फायदो जालो ना। आमची मिटींग जाल्ली, जॉयंट मिटींग जाल्ली, इन्क्लुडींग ट्रॅव्हल एजंट ऑल ओवर गोवा सगळे येयल्ल्यान आमची जॉयंट मिटींग जाल्ली। आनी आमचे टायप कितें जाल्ले 60-40, 60 तांकां जाल्यार 40% आमकां स्थानीक आहा तांकां। सो हेजे उपरांत न्हू आनी तेंचे टेम्पो ट्रॅव्हलर येवपा आसलेले ते येवं हाडनाका हाडले। कोणी हाडले? GTTC चेअरमॅन तेन्ना निलेश काब्रालान उत्तर दिल्लें आमकां तेंचे फुडें बसून, पूण तेजे कांय फॉलोअप जावना। तेंचे टेम्पो ट्रॅव्हलर येवपा तशें येवपा येत रावले, इनोवा येवपा लागल्यो,